ब्रेक नंतर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। आता या आम्ही कुंभारजुवा आणि पोळ्या कुंभारजुव्याच्या गणपतीची तयारी कशी चालली ती। हांव सध्या असा क्षत्रिय मराठा समाज राम भुवन वाडो कुंभारजुवा हांगा आणि माझ्या वांगडा असा सूरज तारी बाब या गणपतीच्या देखावा फाटल्यान म्हाका कितें तरी सांगा तुम्ही कितें हाजी थीम आसा। थीम आमची अशी आसा की कुंभार जो हे करता मडक्यो बीन करता न्हू तसो आमच्या हेका संत गोरा कुंभाराची हे दिला आनी तो आमची थीम अशी की तो मडक्यो करता ती थीम आमी यूज केल्या। आणि फूल सगळो मातयेचो फूल मातयेचो तशें आनी काय डेकोर म्हटल्यार काय करूं बेसिकली सगळो मातयेचो फूल मातयेचो। आणि हाका दिसता कितें मुवमेंट आसा कसो कितें आसता त्या मुवमेंट आसा की आमची तेजी तकली हालतली आनी तो हात हालतलो की उदकान बुडटलो आनी परत तो मडकी घेवन परत एक मडकी करता तो दिसतलो तो ताच्या फुडें ते एक चक्र आसा पळय तेवूय घुंवतले। हाज्या पयलीं कितें देखावे तुमी कसले कसले केल्या वेगवेगळे फाटल्या कितक्या वर्सांनी। हेज्या पयलीं आमी जे पयलीं 2003 पासून स्टार्ट केल्ले पळय न्हू गणपती पयलीं दुसरे हे करताले तेज्या नंतर 2003 केल्लो तो दुसऱ्या मंडळान केल्लो तेज्या नंतर मागीर आतां कितें करता आतां आमी घेतलो देवस्थानान घेतला क्षत्रिय मराठा समाजान घेतला। 2003 केल्लो तो शिंप्यांचो गणपती केल्लो आनी 2004 हेजो बांबूचो केल्लो बेळा पासून केल्लो 2005 दोरयांचो गणपती केल्लो 2006 हेजो आमचो सनमायकाचो केल्लो 2007 उलाचो केल्लो आनी 2008 आमी जो हत्तीचेर बसून मिरवणूक काडटा पळय न्हू तसो केल्लो कोणें केल्लो 2 देवस्थानान केल्लो क्षत्रिय मराठा समाजान 2007 आनी 2008 जो केल्लो आमचो हेजे डॉलार हे करता तो कथक करता तो। हाज्या फाटली आयडिया ही कोणाची आसता। हेजे मेन कलाकार आसा जो आसा पळय तो प्रदीप परब आसा आनी तो फायनान्स केल्ले आसा तेणें आनी टॅक्निशियन आसा पळय तो आमचो विशांत परब आसा सगळे मुवमेंट वेल्डर सगळो तो आसा आनी एक आमचो वेल्डर आनी एक आसा बालाजी तारी आसा। कितकी व्हडली टीम लागता अशा प्रकारचे एक आव्हान पेलप। ते कमीत कमी 20 जाण तरी आमचे कडेन काम करता मेळटा बिकॉज आमी जाणा कामाच्या येता एवरी टायम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट। आमचें कशें आसा जे भुरगे इस्कॉलाक वयता पळय ते सांजचे कामाक येता आनी कामाक वयता पळय ते सकाळचें काम करता प्लस काम करून येयल्या नंतर परत रातचे येता अशें करून आमी आमची नायट जी आसा आमचे 2-2.5-3 कंपल्सरी जाता आमकां 2-3 म्हयने। बऱ्यापैकी अरेंजमेंट तुम्ही केला मॅनेजमेंट केला रादर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट सारखी परफेक्ट एकदम भुरग्यांचो तितकोच प्रतिसाद मेळटा तुमकां सगळ्यांचो। कितके डिफिकल्ट जाता काम सांबाळून हे हांगासर इतके 15-20 दीस म्हयनो डेडिकेट करप कितके डिफिकल्ट। आमकां हे पयलीं डिफिकल्ट हे पडटाले पण आमचो आर्टिस्ट जो आहा न्हू प्रदीप परब तेणें आमकां खूब सपोर्ट केला ह्या कलेन तेणें आमकां सारकें अशें ट्रेन कशें केल्या तितून आमकां आतां हें सगळें इजी कशें जालां काम तरी तो आमकां मेन आर्टिस्ट तोच आमचो पण तेणें आमकां अशें ट्रेन केल्या की तो सांगता तितलें काम आमी करता पण तशेंच काम करता आनी अप टू द मार्क तो मागीर आमचें पळयता कशें काम कशें जालां जाल्यार तो मागीर कितें चेंजीस कितें करूंक जाय जाल्यार तो आमकां प्रदीप परब तें सांगता। सो बेसिकली ताचे ते गायडलायन्स विजन आसा ते विजन तुम्ही फॉलो करता आनी तो म्हाका दिसता डेली अप टू डेट एवरी डे तो अपडेट करता आनी तरी फायनल टच तेच दिता प्रदीप परब फायनल टच आनी तशेंच विशांत परब तेंचो भाव आसा न्हू तो खूब मेहनत घेता ह्या मुवमेंटाक आनी लोकांक कडसून आमकां खूब वाह मेळटा कित्याक कुंभारजुव्याचो गणपती जाता पळय मुवमेंट तसो कोणाचोच जायना म्हणून कित्याक तो मुवमेंटूच नेवो आसता आनी एकदां आमी केल्लो ढोलार नाचता तो गणपती तेन्ना आनी सामको मुवमेंट सारको नाचता तोच गणपती को जातलो तशेंच त्या खातीर विशांत परब तेका हांव श्रेय दिता खूब कित्याक तो खूब हांगसर मेहनत घेता मुवमेंट दिवपाक ह्या गणपतीक। उदकान पळय केल्लो आमी पळय कार्तिके आनी गणपती तो उदकान कार्तिके न्हाता तो सारको मनीस न्हाता पळय स्विमींग करता पळय तसो दिसतालो सारको।
म्हाका एक सांगा, स्पेशल हांगासर तेणें एक पांय लावचोच. स्पेशल जे कितें कोण कोण आज हे पळय आमचे हे करता पळय न्हू, आमचे गणपती करता न्हू, तेची ती कला पळोवपाक लोकांनी हे सामकें येवपाक जाय. कित्याक की लोकांक ते कशें केलां आनी बाबा कशें हालता जावं कितें करता पळय ते पळोवपाक जाय लोकांनी हांगा येवन. अशें मालशेर कुमारजुंवा आमची अशें लोकांचें मानता. ओके, वचच्या पयलीं सगळे जाण प्रुडंट मिडियाच्या पळोवप्यांक गणपती बाप्पा मोरया! ह्या चवथीच्या गडबडीन वेळान वेळ काढून पळोवपाक विसरो नाका आमच्यो चवथी निमित्तान खाशेल्यो कार्यावळी फक्त प्रुडंट मिडियाचेर. तुमकां ही खाशेली कार्यावळ कशी लागली ते कळोवपाक विसरो नाका. म्हाका मेल करात features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत बेगीनूच मेळ्या, तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.